गोवा डेअरीतले कांय अधिकारी टँकरांतल्यान दूध सप्लाय करप्यांकडल्यान लाच घेता म्हूण गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर युनियन लिमिटेडाच्या संचालकांनी गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडेन कंप्लेंट केल्या। कर्नाटकांतले महाकाली मिल्क सप्लायराकडच्यान क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर लाच घेता म्हूण आरोप करून कंप्लेनी बरोबर महाकाली मिल्क सप्लायराचो बँक स्टेटमेंट पुरावो म्हूण जोडला। तातूंत गोवा डेअरीच्या ऑफिसरांची नांवां स्पश्ट जाल्ली दिसता। गोवा डेअरी अधिकाऱ्यांच्या बँक अकाउंटांत हो सप्लायर पैसे डिपॉझिट करता। दुय्यम दर्जाचे आनी भेसळ केल्ले दूध घेवन त्या सप्लायराकडच्यान हे ऑफिसर पैसे उखलतात म्हूण कंप्लेनींत बरयला। बँक स्टेटमेंटा प्रमाण महाकाली मिल्क सप्लायरान लागीं 5 ते 10 हजार रुपया क्वॉलिटी कंट्रोल अधिकाऱ्यांच्या खात्यांत घातला म्हूण दिसून आयला। नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डा प्रमाण कॉपरेटिव्ह डेअरीन दुसऱ्या कॉपरेटिव्ह डेअरी कडच्यानूच दूध घेवपाचें आसता, पूण गोवा डेअरीचे केशींत प्रायव्हेट मिल्क सप्लायरा कडच्यान दूध घेतला म्हूण स्पश्ट जाला। प्रायव्हेट सप्लायरा कडच्यान दुय्यम दर्जाचे भेसळ जाल्ले दूध सप्लाय जावंक शकता। कंप्लेनी उपरांत गोवा डेअरीन गोवा मिल्क युनियनाच्या अधिकाऱ्यांची इन्क्वायरी कमिटी बसयल्या। कमिटीन सोमतीच चवकशी सुरू केल्या। इन्क्वायरीत स्टेटमेंट घेवप, डॉक्युमेंट एकठांय करप, सगळ्यां कडेन उलोवणी करप अशीं कामां चल्ल्यात। जाय आशिल्ले स्टेटमेंट रेकॉर्ड करप तशेंच गोवा मिल्क युनियनाच्या संबंधितां कडेन उलोवप तशेंच जंय जंय वचून तपास करपूय जातले। ती इन्क्वायरी न्हय अशी आमकां एक कंप्लेंट आयिल्ली। ताणी ते कोणा कडेन पयशे बँकेसून ट्रान्सफर करून घेतले, ताका लागून ती इन्क्वायरी हय अप्लाय कर जाला तूं ताच्या कडल्यान ताणी पयशे ट्रान्सफर करून घेतले अशें म्हणून आमच्या कडेन बँक स्टेटमेंट येयला तेजेरूच कंप्लेंट अशी बँक स्टेटमेंटच्या आधाराचेर कंप्लेंट केल्या सात संचालकांनी आनी तेजी इन्क्वायरी करतले। ओके, आणि रिपोर्ट सर केन्ना येतलो? इन्क्वायरी रिपोर्ट ताणें 1 म्हयन्याची अवधी दिली, 1 म्हयन्यानी ताणें म्हाका सबमीट करून जाय। गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारी कडच्यान प्रतिक्रिया घेवपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण तांचो फोन नॉट रिचेबल मेळटालो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।